Job chapter 11. जॉबान देवाची जाणवाय मानून घेवंक जाय. नामाताचो जोफार त्या उपरांत उलयलो. ताणें सांगलें, ह्या पोलक्या उतरांच्या शिवांक कोणूच जबाब दिवचो ना. इतलें सगट उलयलां देखून कोणाचेंय तें सोत मांदूं येता. आमच्यान तुका जबाब दिवंक जायना अशें तूं समजताय. आनी तूं खेबाड्यायो करून उलयता तेन्ना कोणाच्यानूच तुका लोजेक घालूंक जायना अशें तुका दिसता. आपूण कितें सांगता तितलेंय प्रमाणीक अशें म्हणून तूं सांगूंक सोदताय. देवाचे नदरे मुखार आपूण निर्मळ आसाय असो तूं दावो कोत्ताय. देवान तुका आपलें तोंड उगडटना फावो तो जबाब दिवचो. जाणवायेक जायत्यो बाजू आसता म्हणून तो तुका सांगतलो आसलो. मनशाचे जाणवायेच्यान थाव काडूंक जायना सारक्यो जायत्यो वस्तू आसात. तुका फावो आसली ताच्या परस देव तुका थोडी खास दिता. देवाच्या गुटांची खोलाय आनी सर पदवेदाराच्या काळोखाचो थाव तुज्यान घेवंक जायत. त्यो अंतरला परस वयर आसात. थंय तुजो हात पावूंक शकना. पातालावन त्यो खोल. तुज्यान ताचो थाव करूंक जाता. तिचो आकार संवसारा परस लांब आनी समंदिरा परस रुंद. तुका ताणें सांपडावन नितीक उबो केल्यार ताका कोण आडायतलो आसा. मनशाचें पोलकेपण तो बरोच वळखता. ताची वायटोवीण कर्तुबां तो पळयता आनी तांची नोंद करून तो दवरचो ना. म्हणटच पोलके फटीच्या मनशांनी अक्कल घेतल्यार बरी आनी रानवटी गाडवां भाशेन वागतात तांची मनशापणांत जल्म घेवचो. तुजो स्वभाव बदल आनी देवा मुखार विस्तार तुजे हात. तुवें खरेपणी नश्टपणां आदारल्यान जाल्यार तांचे कडले तुजे हात कुशीन दवर. आनी तुज्या तोंबूंत खोटेपणाक जागो दिना जायशी जाल्यार धिरान आनी आत्मविस्वासान तुज्या नव्यान संवसाराक फुडो करूंक जातोलें. तेन्ना तुजे त्रास संपोवन गेलोल्या वादोला भाशेन पयस जातोले. तेन्ना सगळ्या कनिश्टायांचेर तुजो विसर पडटलो. तुजें जिवीत दनपारच्या सुर्या परस परजळीत जातलें. आनी जिवितांतलीं काळोखी वरां लेगीत फांत्या वरी परजळीत जातलीं. तूं उस्क्या मेकलें आनी बरवंशाचें जिवीत जियेतलोय. देव तुजी राखण करतलो आनी तुका विसव दितलो. तूं आड पडटाय तेन्ना तुका कोणूच त्रास दिवचो ना आनी जायते जाण तुजे लागीं आदार मागतले. पूण नश्ट्यांचे दोळे जड जातले. तांकां आलाशिरो मेळचो ना. तांचो एकूच भरवंसो म्हणजे तांचें मरण. देवाचें उतर हें.